आवडता सुमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या विचीर देण्या सोम्या कितें पाटी आमी दीर मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें राखलाय दये तुज्या मोनान आमकां तुवें एकवटायलाय गोवान क्रिस्ता जेजूच्या भक्तीन उर्बेन तुका नावडटा सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या वेची देण्या सोम्या कितें पाटी आमी दीर क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो तुमकां समेस्तां देव बरो दीस मागता म्हूण ते फेस्ताक तयार जावन नवें असो 6 दीस आमी आज आचरण करता हे संदर्भात मोरी क्रिस्तांवाचो आदार म्हणून संदेश आमकां लाभता आमी हर एकल्यांक मोरी जावन आसा एक आदार आपल्या पुता मारिफात आपणाच्या जिवितांत आमच्या जिवितांत उणें जाल्लें सगळें ती भरती करून दिता देखून आज मोरयेक आमी मान करतना तुजो आदार निरंतर आमकां लाभूं दी म्हूण मागया नित्य आदार म्हणटा हांव नित्य आदार म्हळ्यार निरंतर आदार आदार निरंतर आदार जोड दिवची सर्गीची माय आमची मोरी जावन आसा तिच्या ससेकाल आमचें जिवीत बांदून रडूंक तुमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण मागता आसतना देवाक अर्गासन पटयता नियोल कॉटस नित्यादर वडो तशेंच अर्गासन पटयता सुनील मोरास नित्यादर वडो दुलसीन डिसोजाच्या जल्म दिसाक अर्गा मिसपटयता गॉडफ्री फ्रेसी पिंटो मदर तेरेजा वडो देवदीन ग्रेसी नजरेताच्या आत्म्या पसून मिसपटयता जॉर्ज जसिंता डिसोज आनी कुटुंब पवित्र काळजा वडो देवदीन संतान आनी आयरीन डिसोजा आत्म्या पसून मिसपटयता विन्सन डिसोज आनी कुटुंब नित्यादर वडो हे सर्विरेदे पसून मागया आम संबेस्त पसून मागया जे कोणा मागता बसेल आसा उडास करून तांचे पसून विशेष करून या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो मोगाळ बाबा भयणीनो तशेंच भुरग्यानो ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमकां 2 तरांच्यो व्यक्ती पळोवंक मेळटात आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत वाड्यांत सेसामारा आमच्या राष्ट्रांत त्यो जावन आसात एक वर्गाची व्यक्ती बरें करीत वेता आनी एका वर्गाची व्यक्ती तांणी कितें सुखी मांडच्यो हेरांनी उलयल्लें जायना तांणी बसलें जायना तांणी पळयल्लें जायना ह्या विशयांत आनी तेंच आमकां आयच्या बांजरांत आयकूंक मेळटा 2 तरांचे व्यक्ती एक जावन आसा जेजू आनी फरिजेव शास्त्री मातबारी जेजू किदाळय सुखीदार ते म्हणटाले जेजून उलयल्लें तांकां जायनातलें आजापा केली तांकां पळोवंक जायनातलें कित्याक तो बरें करीत वेता आयच्या दिसा आयच्या वांजेलांत आमकां ती घडीत आयकूंक मेळटा जेजू आनी ताचे शिस गोवांच्या शेतांतल्यान ते उतरोवन वता आसतना जेजूचे शिस ते उपास मोडटात म्हणून फरिजे म्हणटात गोवांची कणश्यो काडून ते मोडून हातांत चिड्डून ते खातात आनी हें पळयल्लें फरिजेव जेजू लागीं सवाल करतात आज उपास तुज्या शिसांनी अशें करचें कित्याक ते कितें उपास करनात ताका जेजू म्हणटा सब्बात दिसा तांणी उपास केल्यारय व्हडनी कित्याक म्हळ्यार वरेत तांचे सांगात आसतना ओवळ्यांनी उपास करी जाय म्हणून ना देवाची उतरां सबारपोटी तांकांय समजनात ती आमकांय समजनात जेजू आमचे सांगात आसतना मोगाळ भाव भयणीनो भुरग्यानो आमी उपास करची गरज ना आनी जेजू म्हणटा सब्बात
मनशा खातीर केल्लो आनी मनशांक सब्बाता खातीर केल्लें न्ही. ही चिंतना मतीन दवरून येमिसाचें बलिदान भेटयत आसतना हांव खंयच्या वर्गाची व्यक्ती म्हणलें जेजू लागीं आमी मागया. जर तर आमी हेरांक फारिजेवां बरी शास्त्र्यां बरी तांणी सुखीदार केलें जेजूक, आमी हेरांक सुखीदार करता गी वा हेरा विशयांत आमी वायट उलयता गी, तें आमी चिंतून येमिसाचें बलिदान भेटयत आसतना देवा लागचें मोक्षण आमी मागया. जेजू भाशेन आमचें मिसांव तें संपूर्णायेक पावोंक तसो जेजू आमकां आदार दिवं दी. तेंच आनी आज मरेक आमी मान करतना नित्या धर्माय सदांच आमकां राखों दी, आमचे खातीर ती मागों दी म्हणून मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सकट संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पुतुदरा देवा आनी तुमकां बोवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायट आदारून आनी बरें संडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून घेवन सदां संवकार मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बोवा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या श्रेष्ठा देवा लागीं विनाती करातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची बदकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमीन. Somia kakutke Krista kakutke Krista kakutke Somia kakutke Somia kakutke. प्रार्थोया. देवा सर्गींच्या बापा भोव घेवन हांव कुवार मुरयेक आमी आज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिच्या विनवणेन दिसान दीस आदी कृपेन भर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमीन. भावा भयणीनो, तुमी एका काळार देवातावन पयस सरिल्ल्यात. तुमच्या खोट्या करण्याक लागून तुमच्या काळजांनी तुमी द्वेश आठोवन आसल्यात. पूण आतां क्रिस्तान आपल्या मरणा मारिपात ताचे कुडीतय तुमकां राजी केल्या आनी देवा समोर बागेवून कथावीर आनी निरापराधीकन तुमकां भेटोवन दिल्यात. देखून तवळ तुमकां लाभुल्ल्या सुवार्थेच्या बरवशातावन पयस सरनासतना तुमच्या भावार्थान तुमी तीर रावा जाय आनी घट रोंबा जाय. ही सुवार्ता संवसारान सगळ्यांनी परगट जाल्या. म्हाका पावलाक ह्या सुवार्थेचो सेवाक नेमला. देवाचे उतार हे देवाचे ओडुपकार. श्लोक. देवूच म्हजो आदार. देवूच म्हजो आदार. तुज्या नांवाचे पदवेन म्हाका निवार देवा. तुज्या बळान म्हाका न्हीद कर दी. म्हजे मागणे आयक देवा. म्हज्या उतरांक कान दी. श्लोक. देवूच म्हजो आदार. देवूच म्हजो आदार. सर्वेस परस म्हज्या जिवाचो राखणो हें हांव जाणा. देखून दादोशी मनान हांव तुका यज्ञ भेटयतां आनी तूं भोव कणवाळो म्हणून तुका वाखणता. श्लोक. देवूच म्हजो आदार. Alleluia गव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा उगली कुसर्या. Alleluia गव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा उगली कुसर्या. हंस वाट हंस सत आनी हंस जिवीत म्हणटा सोमी. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वसूंक जायना. Alleluia गव्या सोम्या करसिया
ताच्या पवित्र नावा उगडीक उसार्या हालेलुया गाऊया सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा उगडीक उसार्या. सर्वेस पाव तुमचे सोबे असो. तुमच्या सोबे असो. भगवंत उलकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा काय सोम्या एक साबदा दिसा जेजू गोवांच्या शेतामदल्यान वता आसतना ताचे सीस थोड्यो कोणश्यो मोडणो त्यो हातार घोस्तून खाताले. हें देखलेल्या फरिजेवा मदल्या थोड्यांनी म्हळें, साबदाच्या दिसा आडवारलेलें तुमी करतात कित्याक? पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगात्यांक भूक लागिल्ल्या वेळार कितें केलें तें तुमी वाचलां न्ही? देवाच्या घरांत भितर सरना फकत याजकांक शिवाय दुसऱ्या कोणाकय खावंक आडवारलेले समर्पीत उडे ताणें काण्ण केले आनी आपल्या संगात्यांकी ताणें दिले ना तुवें. आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशा पोत साबत आसूय धनी म्हणी येत. देवाचें उतर हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. तू स्वीकार कर मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरे बरी जीवन जे तुका भेटता जीवन आमचे पावन कर आम्ही परता. आणि वाईन बाबा तू स्वीकार कर मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरी परी जीवन आमचे तुका भेटता जीवन आमचे पावन कर आम्ही परता. कुर्बेस आमकां कर तुजी खुशी पाळू कुर्बेन आमकां भर. पेल्याचे विनंती उदार आमकां कर. मोरी ताशकी धैर्यान आमकां भर. म्हज्या बगाळ भावा भयणींनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पुतरा देवा बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण मागात. आमच्या आणि सर्वेस्पर मानून घे. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या वेळीस आज अतिस उगडास आमी करीत मान दिवंक उगडास करतना ह्या वेदी बोंदणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या बसत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता. ह्या तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेती सर्वेश्वरात सर्वेस्परा आमच्या देवा देहीन वसूया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आज अपवंत म्हणून वळखून आमी तुका आदीन वसूंक फावो. वो काही दोनी दिसो आनी आमच्या फायद्याचो भगवंतांक क्वार मुरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तेचे दिन वाचण्याचें गीत गावन तुजी कणवळाय आमी वखणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता. सर काळी मनशांती कितली अपरिमी तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवेक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो चडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तेचे वरवीं आमकां फोव जालो. ताचे उद्देशी देवदत्तां सुदळबार संतोशान तुका वखणटा सरकार. तांच्या वखणेक आमचेय ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. होवी दरबाराचो सर्वेस्वर तूं.
आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ स्वर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय ओ स्वर्गी तुका जय जय ओ स्वर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दोनी पवित्र कर म्हणून आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपल्या कुशन कस मरून शुभेच्छा आदी ताणें वंडो घेतलो तुका आदीन वसूंक तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कोड तुमचे बसत समर्पणचे. तेच बरें जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत पातकांचें मोक्षण मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटोया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फळ केलें देखून तुका आमी दिन वसता आनी जेजूची कुडन रगत सुतिल्या आमी समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभे सोडास करी फ्रांसीस आमच्या बाप्पा साईबा पीटर पोल आमच्या गोडी बाप्पा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करे तांकां तुजी स्थगती दंतरिल्ल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखार पळोवंक फावो करे आमच्या समेस्तांची दये कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरी देवाच्या माय संगती तिसपती बागे वचूच आहे बागे वत धर्म दुता बागे वचूतात देव आनी सर्व कडी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी भक्तीन सांगता म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकाय येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळीन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्प्रास वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान संस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतलाक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तुझ्या रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अपोस्तलांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काळ तुमचें सोफें आसूं तुमचे सोवे आसूं. माया मोग सुगूत जावन एकामेकाक शांती दियात.
देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त सबात सुद्दांनी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी. तुवें म्हज्या देवाचें म्हाका कळना पळोवंक येताच म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गीची पोषणात्मी जिणेची दैवी किडाता कमोगान पावचे दी सौम्या देणे तुझे. सौम्या सर्गीची पोषणात्मिक जिणेची दैवी किडाता मोगान क्रावचे ती सौम्या देणे तुझे. जिविता सोड तुमकां दिता ससनी जिविताक तुमकां आपयता. जिवितासून उडो तुमकां हांव दिता ससनी जिविताक तुमकां आपयता. गिया कया आमाशया सर्गीची मन्नाका दादोसया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मकाळा बापा मागेवंत अवकार मर्यास उगडास करून सर्गींचे जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. त्याच अवकारमयेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या संगता ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हणून आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागीं सरया आमचे ताळे करया मोरी गोगोळसिया. ओढता इतलानी सोद्या फुला एकठांय करया. तांचो एक मुकुट घालया आनी मायेक दिव्या. सकळ सांगाता मेळया सकळ लागीं सरया आमचे ताळे करया मोरी ओगळसिया. फाल्यां भितर बावतली ही शिमती आबोली फुलांतर खंय मेळटली मोरी
मोरये फावो जाली तुझे काळीस ते कादी पुता हे दिकैंदी करता पुरबाय माय मोजी या सोबीत फुलांची दर्या माये पैण करता बुडच्या मोसादासा माय तुझो आदार मागता आनी धैरान रावता ओढता इतलानी सोद्या फुला एकठांय करया तांचो एक मोगूट गोमतिया आमी मायेक दिव्या सकळ सांगाता मेळया सकळ लागीं सरया आमची ताळी एक करया मुरीक ओगळसिया सगळी ती घालया मुरयेची ससाय सोडोवंक आमी मागया ही अहंकारी आनी देवाच्या पुताची भोव भाग्यवंत माय तुजे ससी धांवून येवच्या लोकांची बिरमत पावोवन तांकां येवकार दी तुजे तान जल्म घेतिल्ल्या तुज्या पुतान आपल्या रक्तान सोडयलेल्या हिंडाक तुजे देडेन आनी मोगान पोस ही मुरये सगळे सृश्टीच्या रचणाराक तुवें पानो दिवन पोसलोय तर आमचो ताच्या रचने सोयी तूं पस करे तुका मान करन तुजी सेवा करतल्या तुज्या भक्तिकांक तुज्या भुरग्यांक तूं सुबार धर तुजे मजतीन आमी तुजी भक्तिवंत भुरगीं सदांच तुजी आनी तुज्या पुताची सेवा करतल्या आनी सर वायटा विघ्नांतली आमी शाबीत आसतल्या म्हूण आमकां बरोवसो आसा तूं आमची क्रिस्तवांची आधार म्हणपात येता ए दयाळी ए मोगाळी ए अहंकारी मोरये आम पसो विनती कर ये बाळूक मोरये त्याच्या बसण्या फामी फौजोच्या गाती प्रार्थुया ही भोव मोगाळी बाळूक मोरये तुज्या जल्मा दिसाक आमी तुजे भुरगे व्हडा संतोशान तयार करता आसतना भवताच्या देण्यानी मोल समजूंक आनी आमचे भोवती भवताचो भवताच्यो साक्षी जावंक आमकां तुजो आदार दी ह्या यात्रीक संवसारांत पवित्र सभेच्या तारवार आमी पैण करतना आमचे संगी जेजू आसा म्हणलें समजून ताची बरी खबर हेरां परगट करूंक आमकां तूं उर्बेवंत कर क्रिस्तवांची आदार जावन आसच्या तुज्या पुताच्या आवयसो मुरयेसो भक्तीन आमी उडास करतना तिजे मजतीन आमकां सदांच बेसांवांनी बरें म्हूण आमी मागता हें आमी मागता तुज्या कुशीन जल्मल्ल्या देवपुता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी जो गुरुदेव सर्गी बापा संगी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. एक आमच्या तीन मान बरे एक आनंदोपा विशेष करून भुरग्यां खातीर तूं मेस्तां खातीर कसतेतल्या भाव भयणी खातीर परगांवांत असलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर माध्यम मुखांतर हे नव्यान करतात त्या सर्व भाव भयणी खातीर आमी भेटोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं ग्रासांत आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या आमशिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणेंतल्या आमकां निवारा आमेन. नमान मरी कृपेन बरले समुद्र संगता स्त्रिया भी दो सदी मन सदी फॉल जुगस चेंजेस जो भगवंती मरी देवाचे बाई मापियांका देव नदी करा तानी आमच्या मरणाचे कडी नाम नमान मरी कृपेन बरले समुद्र संगता स्त्रिया भी दो सदी मन सदी फॉल जुगस चेंजेस जो भगवंती मरी देवाचे बाई मापियांका देव नदी करा तानी आमच्या मरणाचे कडी नाम नमान मरी कृपेन बरले समुद्र संगता स्त्रिया भी दो सदी मन सदी फॉल जुगस चेंजेस जो भगवंती मरी देवाचे बाई मापियांका देव नदी करा तानी आमच्या मरणाचे कडी नाम महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन.
वंदिता वर्णिता ही देव माई भुरगी सर तुझी आमी गीता गाऊन अर्जिता दिन वाजता हांव बरे मरी आज तुका भक्ती नुरबे नामान करूं माय तू देवाची माय तशीच आमची ऐक माय दये मागणी आमची माय तू देवाची माय तशीच आमची ऐक माय दये मागणी आमची वंदिता वर्णिता हे देव माई भुरगी सर तुझी आमी गीता गाऊन हर्षिता दिन वाजता हांव करी मोरी आज तुका भक्ती नुरबे नामान करूं मोगाळ पुत्रा सोवे हांव कर मोरी आशीर्वाद देव आमकां बेगीन कुसाचे करून नेवरो आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.